भाऊ निवडून आयल्या उपरांत हांगासर कितले फावट आयला अशें दिसता तुमकां तुमच्या ह्या जाग्यार? आमच्या ह्या जाग्यार एकूय फावटी 5 वर्सां एकूय फावटी येवंक ना. कसल्याच एका फंक्शनाक सुद्दां येवंक ना हांगासर. विजीट सुद्दां करूंक ना. कार्यकर्ते तुमचे आसा वा ना ते पळोवपाक खबर आसचें ना. प्रॉब्लेमूच खबर ना हांकां. बीज लायन आहा पळय अक्षरशः सोंपोवन गेले. हेचेर भाऊन एकूय फावटी लक्ष दिलो ना. म्हटल्यार ते आमच्या अक्षरशः कोस्टल एरियाक काबार जाला. तेचेर लक्ष ह्या आमदारांनी म्हणूं नाका. भाऊन सुद्दां तेचेर लक्ष दिलो ना. 4 दिसांक पळय येयल्लो पळय तो लेट येयलो. चड जवळ 10-11 सुमार जाली हांगा केरेन पावता म्हणसर. दिसाचो येवपाचो न्हू रातचो कित्याक येता हे लोकांक तरी कळोंक जाय न्हू. शिरपाल बाबू केन्ना येत ना तो केन्ना येता पण केन्ना आमी पळोवंकच ना ताका. ना हालींच्या वर्सांनी नात तो आमी पळोवंकूच ना ताका. 5 वर्सां तोंड दाखोवप ना. निवडून आयलो काय? तितकोच आनी परत येयना तो. केन्ना आजोबाची जात्रेक म्हणून येयलो जाल्यार तो ना ना. नेते नेते खंयचे हे फक्त BJPचे नेते तयार केल्ले आहात न्हू तेंच्यांनी.